तिमोथाक पावलुचें पयलें पत्र 2 पवित्र सोबेचो सेवाधर्म. सगळ्या आदीन हांव मागतां तें हें: समेस्त मनशां खातीर प्रार्थना करात, मागणी, विनोती आनी दिनवासनी. देवाची भोक्ती आमी पूर्णतायेन करचे खातीर आनी सगळ्या मदें फावो ती मर्याद आमी सांबाळचे खातीर शांतीन आनी सवस्कायेन जिवंक आमकां मेळचें म्हूण राजान आनी अधिकाऱ्यां पासत मागात. अशें करून आमी बरें करता आनी हें देवाक आमच्या सोडवणदाराक मानता. सगळ्या मनशांक सोडवण दिवंक देवाची खुशी आनी समेस्तांक पूर्ण स्वताचो अनुभव मेळ्ळो ताका जाय. हें सत म्हणल्यार अशें: देव एकूच आनी देवाक आनी मनशांक एकामेका लागीं हाडूंक एकलोच आसा, तो म्हणल्यार जेजू क्रिस्त. जेजू खरो मनीस आनी समेस्तांचे सोडवणेचें मोल म्हणून ताणें आपणाचेंच समर्पण केलें. हें ताचें युक्त वेळार केल्लें बलिदान देवाक समेस्तांची सोडवण जाय म्हूण साक्षी दिता. हो निरोप परगटूंक आनी विदेशांक खरो बावार्थ शिकोवंक देवान म्हाका धर्मदूत नेमलो. सत तें उलयतां, फोट सांगिना. देखून वेता तुवें दादल्यांनी खरे भोक्तीन मागणें केल्लें म्हाका जाय, पूण हात उबारून मागणें करतात तेन्ना तांच्या काळजांत कसलोच राग आसचो न्हय आनी सगळो वाद विवाद सोडचो. तशेंच बायलांनी तांकां सोबता ते भाशेन मर्यादीन आनी माणसुगेन न्हेसून येवचें. मुडायल्ले केंस करचे न्हय, भांगार शिंगार, माणकां मोतयां आनी उंच मोलाचीं वस्त्रां घालून येवचें न्हय. भोक्तिवंत बायलांक सोबता तसलो बऱ्या कोडण्यांचो जावं दी तांचो श्रिंगार. जाप काडिनासतना सगळे नम्रतायेन बायलेन शिंकोण घेवची. शिंकोण दिवंक वो दादल्याचेर अधिकार चलोवंक हांव बायलेक रोजा दिना. ती ओगी रावची, कित्याक देवान आदामाक पयलो रचलो मागीर एवेक. आनी आदाम फसवलो ना, पूण बायल की फसवली आनी देवाची आज्ञा तिणें मोडली. भुरग्यांक जल्मा हाडून ती सोडवण जोडटली, त्याच बरोबर मर्याद सांबाळून ती भावार्थांत, प्रिती मोगांत आनी भोक्तीन थीर रावची. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार.